प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 6 वोड 1 ते 15 पर्यंत, जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आणि लोकांची उरपोंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो। जेजू दोंगरार चडलो आणि आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो। जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली। आपले दोळे उखलून आणि लोकांची व्हड उरपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवं खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परीक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो। फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात। ताच्या शिसा मदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया। ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो। दादले सुमार 5000 आसले। तेन्ना जेजून उंडे घेतले आणि देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले। तेच परी मासल्योय वांटल्यो, तांकां जाय तितले वांटून दिले। आनी ती धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करा, कांयच इबाड जावं नये। ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो। ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो। ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो। देखून तो कोड सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू व्हडली मिलाक कोत्ता आनी 5000 दादल्यांक आनी ताचे मदें बायलांक आनी भुरग्यांक पासून जेवण दिता। पूण भाव भयणीनो, जेजून ती मिलाक केली आनी लोकांक जेवण दिलें हाचेर आमी आयज नियाळ करिना। आयज आमी नियाळ कोत्ता की जेजू कशे भाशेन लोकांचेर चुचुरे कोत्ता, ताका कशे चुचुरे दिसतात, कशे भाशेन तो लोकांक शिकयता आनी तेजे उपरांत तांकां उपाशी घरा धाडिना। भाव भयणीनो, आमकां देवाचें उतर म्हणटा की जेजू लोकांक शिकयतालो आनी तो थिंचोर गालिलेयाच्या तिबर्साच्या दोंगराचेर त्या पेलितोडी थिंचोर शिकयतालो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, लोक ताच्या फाटल्यान वजारांनी धांवतालो तांकां उतर आयकोपाक, कित्याक जेजू फकत प्रवासान करिनासलो, फकत शिकयनासलो, पूण थिंचोर आतां जें तो सांगतालो तें आतां दाखयतालो, मिलाग्री वरवीं, पेकोणी वरवीं, अजाबा वरवीं। म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना शिकयतालो थिंचोर मिलाग्री जाताल्यो आनी लोक पळयतालो की जेजू फकत शिकयना, फकत उलयना, पूण जें शिकयता तो आतां दाखोवन धाडटा। म्हणजे तो फकत आमकां उतरांनी सांगिना, पूण कोन्यांनी दाखयता। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, इतलो लोक थिंचोर दोंगरार येयल्लो की जेजू आतां कितें करता, थिंचोर तो उतर शिकयता आनी शेकीन दीस जाल्या उपरांत तो आतां पळयता की लोक खरेपणी भुकेन आसा, कित्याक जेजून तांकां आतां शिकयल्या। आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, जेन्ना जेजू तांकां शिकयता आनी आतां वेळ जाता वचपाक, तो आतां पळयता की ह्या लोकांनी कांय खावंक ना, ताचे चुचुरे दिसतात, कित्याक ताणें 3 दीस आतां तांकां शिकवण दिल्ली। आनी शेकी भाव भयणीनो, कितें करता जेजू, तो आतां तांकां
विचारता कोणा कडेन कितें हा जाल्यार आनी एकल्या भुरग्या कडेन 5 उणे आनी 2 मासल्यो हाडल्यो त्यो घेवन तो देवाक आर्गां दिता, वाखाणणी दिनवास दिता, मिलाद करता आनी सगल्यांक जेवण दिता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमांचेर नियाळ करता, आमी आमकांच विचारुया, जेजू जावन आसा आमचो सोमी दिव आनी सोडवणदार. आमी खरें मानता, आमी क्रिस्तांव म्हूण मानता, आमी भावार्थी म्हूण मानता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्या, खरेपणी आमी ताजे पाटलावदार जाल्या. ताणें जें केल्लें तें आमी करपाक एकदम गरजेचें. आमी दुसऱ्यांक काकूट दाखोवपाक, दुसऱ्यांचे चुचुरे आमकां आमी करपाक, तांकां पावोवन तांकां बरें दिवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आमच्या संवसारांत खूब लोक आसा जो ह्या वेळार त्रासान बुडला. आनी त्रासान कसो कित्याक बुडला? तांकां उतराची सोजमणी ना, तांकां उतर कितें तें, ती फकत आपलें पोट भरपाक आपलें काम करतात, हांगा वेतात थी वेतात. पूण भाव भयणीनो, आमकां खरेपणी चुचुरे दिसतात लोकांचे, तांकां आमी तांच्यो गरजो पावोवपाक पयल्यो एकदम बऱ्यो आमी पावोंक जाय. पूण ताच्या उपरांत आमी तांच्यो फकत गरजो न्हय, पूण तांकां उतर शिकोवपाक, देवाचें उतर शिकोवपाक, त्या उतराची सोजमणी दिवपाक, तांकां आतां जेजूक आपलो सोमी दिव आनी सोडवणदार करपाक एकदम गरजेचें. ना तर भाव भयणीनो, ज्या लोकांक आमी तांची पोटां भरपाक आमी दितले जाल्यार आनी तांकां आमी जेजू दिना जाल्यार, ताचें उतर दिना जाल्यार, ती तुका आनी म्हाका देव करतली आनी आतां देवाचें उतर आयकची ना. खरेपणी जें देवान आमच्या जिवितांत केलां तें उतर पाळून तें तांच्या जिवितांत घडचें ना. म्हणटच ती आतां फकत आपल्या पोटाचें आपल्या जिविताचें फलें जें करूंक जाय, ते गरजो पावंक जाय, तितलेच पळयतली. पूण जेजू बरोबर संबंद दवरपाक शिकची ना. देखून आमकां जाय तांकां तांच्यो गरजो पावोवपाक आनी तांकां उतर शिकोवपाक, तांकां आतां पवित्र आत्म्या कडेन धाडपाक. कित्याक भाव भयणीनो, देवाक बरोबर आमचो संबंद आसत जाल्यार तो आमच्यो सगल्यो गरजो पावयता, तो सगळें आमकां दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून चुचुरे ताका दिसले लोकांचे, आमकां लोकांचे चुचुरे दिसून तांकां देवाचें उतर दिवन, तांकां तांच्यो गरजो पावोवन खरेपणी देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.